तुमकां सर्वांक बरी सांज हांव मागतां. बगेंत हप्त्याच्या ह्या पहिल्या दिसा आमी हांगासर सर्व सांगता मेळ्ळ्या जेजूचे कश्ट नियळच्या खातीर खुर्सा वाटे मरिफात जेजूच्या सांगता सोमकोवच्या खातीर आनी ह्या मरिफात जेजूच्या कश्टांत वांटेली जावन आमच्या जिणेंत दैवीक बेसांव सोडूंक आनी आमच्या जिणी बदलावपाक देवाचो आदार सोडूंक आनी ह्या बगेंत हप्त्यांत आमी प्रवेश जाता आसतना बगेंत संगत्यो आमी जेवंक आनी त्यो नियाळूंक आमकां ही कुर्साची वाट खंडीत जावन आदार जातली. ह्या संदर्भार हांगासर हजर जाल्ल्या तुमकां सर्वांक ह्या कुर्सा वाटेक मोगाचो स्वागत हांव मागतां. ह्या कुर्सा वाटेंत आमी भक्तीपणी वांटो घेवया. हर एका तेसां वेळार आमची तेसांवां सोम्याच्या हातांत आमी भेटोवन दिवया. जावं पुरो आमच्या कुटुंबाची, आमच्या वाड्याची, आमच्या फिरगजीची, आमच्या पिडेस्त भाव भयणी खातीर आनी आमच्या परगांवांत आसलेल्या आमच्या भाव भयणी पासत, आमच्या कुटुंबांतल्या भुरग्यां पासत आनी कोणाक आमकां मागूंक जाय त्या सर्वां खातीर हर एक तेसांव आमी भेटोवन दिवया. आनी अशें जेजूच्या कश्टांत वांटेली जाता आसतना आमच्या भाव भयणीच्या कश्टांतय आमी वांटेली जावंक आनी तांकां आदार दिवंक ह्या कुर्सा वाटे मरिफात आमकां साथ जातलें. देखून ह्या वक्ता ह्या भक्तीपणांत आमी वांटो घेता आसतना हर एक तेसांव वाचूंक आसल्यांनी पयलेंच तयार रावंक तुमचे लागीं विनंती. आनी अशें भक्तीपणान ह्या कुर्सा वाटेंत आमी वांटो घेवया आनी दैवीक बेसांव सोडूंक आमी प्रयत्न करया. नमन तुका पवित्र कुर्सा, नमन आमच्या मोगा गुरता, नमन कुर्सा जैते वंता, नमन कुर्सा आमच्या सोम्याच्या, कुर्सा मरणा पर्यंत जेजू खालचो जालो, जेजू मेलो जीवन जालो नव्यान येतलो, कुर्साक मनात हांव निवरावन मान पावो केलो, कश्टा मरणांसर मनशांक बरवो सोवू दिलो. नमन तुका पवित्र कुर्सा, नमन आमच्या मोगा गुरता, नमन कुर्सा जैते वंता, नमन कुर्सा आमच्या सोम्याच्या. तो काय आमचे अस्कतकाये विशीं कानवळाय ना तसलो श्रेष्ठ याजाक नाही. आमचे बरीच सर्व संगतींनी कष्ट संकष्ट भोगलो तसलो तरी ताणे पातक केले ना. अचानक मरण मारेकार पिडा चिंतनातले कष्ट अनवार आणि समस्ये सर्व पिडेस्तांक तांच्या मोगाच्यांक तांची जतन घेतल्यांक एक व्हड पंथावान दृढ बाबार्थी असल्या दुकाळ अनुभवाक वळख जातात. पूण तांकां आंतरीक बुजवण धैर्य सकत लाभता आनी अर्थ समजूंक शकतात. क्रिस्ती आध्यात्मिकता आमचो मीतमेर नासता मोग केल्ल्या ताच्या एकाच पुताक आमचे सोडवणे खातीर कोश्टूंक आनी मोरूंक धाडलेल्या मोगाळ बापाच्या संबंदांतय तीर केल्या. आमचे दूख जना आसलेलो आमचो श्रेष्ठ याजक जेजू आपणाचें जिवीत आमचे खातीर भेटोवन मनशाकुळाच्या सर्व कश्टांक आनी पिडेशिडेक नवो अर्थ दिता. जीव राखूंक कश्ट आनी पिडाशिडा पयस करूंक हर जातान आमी करूंक जाय. देखून जीवघात, दयामरण, वैद्यकीय सेवा घेवंक इन्कार करचें सारकें न्हय. ते आमच्या बाबार्थाक विरोध म्हणलें उगडास दवरया. ही कुर्सावाट जेजून गेत्सेमनी केल्ल्या मागण्याद्वारे सुरवात करया. बापा, तुजी खुशी जाल्यार ही काल्स म्हजे तावन पयस कर, पूण म्हजी खुशी न्हय तुजी खुशी जावं. तोळ सर्गीत तावन एक देवदूत ताका दिश्टी पडून देर दिवंक लागलो. आतां ताचेर चड संकश्ट आयलेले आसता आनीकी चड लालेवन तो मागतलो आनी ताचो घाम रक्ताच्या तेंब्या बरी धरणीर गळोवंक सुरू जालो. सैबान जेजू नीज मनीस देखून व्हडा खंतीन आनी भिरांतेन मुखार आपणे बगूंक आसचे कश्ट संकश्ट पयस करचें हांगासर व्यक्त जाता. भोव व्हड कश्टांक आनी दुखांक वेंग मारूंक आसा म्हणलें जेजू बरें जाणा. तें
गेत्सेमनी मोळ्यांत आमकां पळोवंक मेळटा. येदोळ पर्यंत कुडीचे कश्ट बगूंक आपणाक मेळोंक ना तरी मानसीक, भावनात्मक आनी आत्मीक दूख आनी पंत हवन ताका बगूंक मेळ्ळ्या. जायतो वेळ मागण्यान करसिल्या उपरांत बापाचे कुशे प्रकार सगळें स्विकार करूंक जेजू तयार जाता. जेजूच्या कश्टा दुखांची भिरांत आमी पळोवंक आनी बगूंक सोदतांगी. ह्या दुखांच्या वेळार ताका ताच्या लागशिल्ल्यांचो सांगात भोव गरजेचो. देखून मागण्याचो उठोवन तो आपल्या शिसासरशी पाटी आयलो. ते खंतीन न्हिदोन पडलेले ताणें देखलें. तांकां तो म्हणालो, कितें न्हिदोन पडल्यात, उठा आनी तुमी ताळणेंक सापडनशें मागणें करा. तरी जेजूच्या कश्टांच्या वेळार ताच्या मोगाच्या व्यक्तित्वान जेजूक मेळ्ळें कितें? जुदासान विकृत केलें, पेद्रून नेगार केलें, हेरांनी ताचो सांगात सांडलो. पूण शेवट जना आसलो जेजू बापाचेर बरवसून कुर्सावाटेच्या पयनाक आयतो जालो. जेजूचें एकसूर पोवन आमच्यान चिंतूंक जाता गी. आमच्या कश्टां वेळी असलें बगूंक आमकां मेळ्ळांगी. मनशा कुळाचे सोडवणे खातीर कश्टूंक आनी मरोंक तयार जाल्ल्या जेजू सोम्या, तुजे कश्ट मरण नियाळ आमच्या कश्टा संकश्टाचो अर्थ समजोंक आनी तुजे बरी जिणेच्या कोडू गडितांनी बापाचे कुशेक काल्तिमान घालूंक आमकांय कुमोग कर. म्हजो जावच्या कुशीवर थाय गे करीस तुजो फाटलाव कर म्हजो जावच्या कुशीवर थाय गे करीस तुजो फाटलाव कर फाटलाव कर म्हजो आसात माटी कोल्या गोंडेर सोकण्या पुन्हा म्हाका सुवात वस्ती करच्या म्हजो जावच्या कुशीवर थाय गे कोरीस तुजो फाटलाव कर म्हजो कोण आपलो जीव आशेता निजाम सोडटा आपल्या त्यागा वरवीं सगळें जिखता म्हजो जावच्या कुशीवर थाय गे कोरीस तुजो फाटलाव कर म्हजो जावच्या कुशीवर थाय गे कोरीस तुजो फाटलाव कर म्हजो. पयलेच दिसा जेजूक मरणाचे फर्माण दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मियान जेजू क्रिस्ता. सकाळ जाताच प्रधान याजकांनी आनी जुदेवांच्या मतबऱ्यांनी जेजूक जिवेशी मारसो म्हूण थाराव घेतलो. तितल्यार पिलातान बाराबसाक तांकां सोडून दिलो. पूण जेजूक जर्मात मारून कुर्सार जोडच्या ताका शिपायाच्या अधीन केलो. जेजून कसली सुसूक करूंक ना म्हूण पिलात सारके जाणा आसलो तरी जेजूक धरूंक आनी मरणाचें परमाट दिवंक ताका हुकूम दिता. जें कितें जेजून पयलेंच आपल्या शिसान सांगिल्लें तें आतां नीज जावन आसा. जेरबादांचे मार, बारादी कुरीस, कालवर पर्वताची वाट, कुर्साचें मरण जेजूच्या मुखार आतां जिवेंस दिसता. तरी सगळें शांतपणी व्हडा मनान आनी तरासणेन खुशेन स्विकार करून शरणागत जाता. आमचे जिणेंत तसली भिरांतेची घडीता आयल्यान तें खंडीत. हें म्हाका म्हजे जिणये सांगात्यांक, भुरग्यांक, मोगाच्यांक, इश्टांक कित्याक म्हणल्यार आमी सवाल केला ते खंडीत. ह्या वेळी आमचो भावार्थी दंडळान तें सत.
तसलें बघूंक मेळटना जेजू बरी भावार्थान सगळें स्विकार करूंक आमकां साथ दी जायत गी. सोम्या जेजू जिणयेन चिंतिनांतलें घडटना तुजी देख घेवन सगळे भावार्थाचे दृश्टेन पळोवन तुजे कुशे कल्तिमान घालूंक आमकां शिकय. सोम्या काकुळत आमची कर. सोम्या काकूत आमची कर. नवो उपदेश तुमकां दिता म्हणटा सोमी. हांवें तुमचो केला तशें सोमी सहज म्हणचे हावरी जाकी मेत्री सोमी तुमचो नवो उपादेश तुमकां दिता म्हणटा सोमी. हांवें तुमचो केला तशें एकामेका सोमो करा तुमी. नवो उपदेश तुमकां दिता म्हणटा सोमी. हांवें तुमचो केला तशें एकामेका सोमो करा तुमी. दुसरें स्तेसांव जेजूच्या खांद्यार कुरीस दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मियां जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या बागेन कुर्सावरी सगळे सगळो संसार नालिसायसो कुरीस कुशेन खांद्यार स्विकार केल्ल्या जेजू देवाच्या पुता संवसाराच्या सडवणे खातीर कुरीस तुज्या खांद्यार ववयलाय. जिणयेंत अडचणाचे, संकश्टाचे, पिडेचे, समस्याचे, दुखीचे, एकसुरपणाचे, तिरस्कारेचे, सळवणेचे कुरीस संतोषान स्विकार करूंक आमचो आदार जा. आमची अस्कत काय वळखल्यार मात्र तुजी सकत सोदून काडटल्या म्हणल्या बरवशान जियोंक आमकां कुमोग कर. जेजू आपलो कुरीस वोवन कट्ट्याची सुवात हेब्रेव भाशेन गोलगोत्ता म्हणटल्या त्या सुवातेक वसोंक भायर सरलो. काना नगरांतल्या असर्यान नजरतींतल्या सिनागोगाच्या शिकवणेन आपूण कोण म्हणलें बापान जेजूक आनी लोकांक कळीत केल्लें. पूण हे घडये असर्यांगार देवाचो पूत, मनशा कुळाचो सडवणदार, देव मनीस एक कैदी म्हूण फैसल जावन कुर्साच्या मोरणाक वळख जाला. आपली अस्मितायच नाश जाल्या. आपूण कांयच न्ही मात्र संपूर्ण असायक. एक पिडा वा अनवार वा एक अपराध आमची सगळी अस्मिताय होगडोवंक कारण जाल्या जायत. कोणाचेच जिणयेन हें घडोवंक साद आसा. ह्या वेळी आमचें नांव, होगळीक, देणी, टालेंतां, सदान, बोळ, अधिकार, कुटुंबांत आनी समाजेन कांयच चलना तो अनुभव. आमचें जालें म्हणली बोगणा. ह्या संदिग्ध घडये आमच्या जिणयेचो शेवट कितें म्हणलें जेजू संगी एक जावन सगळ्या बाबडत्याच्या दोळ्यांनी पळोवंक आमच्यान जालां गी, जायत गी. सगळ्या तुज्या अस्मितायेक कुरड दवरल्यारी जिणये शेवट सारके जाणा आसून तो जोडच्याक सगळें कलतेपणान स्विकार केल्ल्या जेजू आमकांय असलें बगूंक मेळटना तुजेर दिश्ट लावन फुडें सरूंक तुज्या सक्तेन आमकां बर. सोम्या काकूत आमची कर. सोम्या काकूत आमची कर. जय तुका सडवणदारा, जय तुका कुर्सा जेजूच्या, जय तुका सडवणदारा, जय तुका कुर्सा जेजूच्या, जय तुका सडवणदारा, जय तुका कुर्सा जेजूच्या, जय तुका सडवणदारा, जय तुका कुर्सा जेजूच्या. कुर्सा तूं जावना साय मोल मोगानी स्वातंत्र्याचे,
प्रकाश घालसर मनशांचेर सता वाट सोदतेल्यांचेर जय तुका सडवणदारा जय तुका पोरसा जेजूच्या जय तुका सडवणदारा जय तुका पोरसा जेजू जेजू पयले फावटी पडटा आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सम्या जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या बागीन कुसर हिंसळेला सगळो संसार जेजूच्या 3 पडण्या विशीं स्वर्ता कांय उल्लेख करिना तरी संप्रदाय जेजूच्यो 3 पडण्यो जेजून कुडीन आत्म्यान आनी मतीन भोगलेले दुखीचो नियाळ करचे खातीर उल्लेख केल्यात. हे पयलें पडणें शिसांनी आपणाक सांडलेल्या मरणाच्या परमानाच्या जैलांत बंदी जाल्ल्या ह्या सौर तराचे मानसीक दुखीन कंगाल जाल्लो जेजू 12 दीक रुकाराच्या वजनान आनी चाटयेच्या मारान तो कितलो कुडीन अचकत जाला तें बरगडता. सुताराचें काम केल्ली ताची घटमूट कूड तरी आतां तो सगळोच कुडी नित्राणी जावन कुर्साबंदा पडलो. पिडात आसतना विविध तरांच्या कश्टा संकश्टाक बली जाताना नश्ट लुकसाण जाताना मनीस अचकत आनी कंगाल जाता. ह्या सर्वंतावन वयर येवंक वाटो आसा तरी आमी संपूर्ण भियेता. कुडीचे अचकतकेक लागून सुकून पडलेल्यो घडयो उगडास करया. आमी कितली भलायकेवन जाल्यारी एक ल्हान पिडेन वा अवघडान आमी संपूर्ण कंगाल जाता. नियंत्रण नासतना कुडीची अचकतकाय निसरून पडोवंक कारण जाता. आमी कितले बळिश्ट तरी कुडीचे अचकतकायेन पडच्या तावन देवानच आमकां राखोवंक जाय. कुडीक दिल्ले हिंसेन संपूर्ण कंगाल जाल्ल्या आमच्या जेजू सम्या आमचें बोळ आनी सकत तुंस म्हणलें जाणा जावन कुडीचे अचकतकायेक लागून सुकून पडनाशें तुजे सक्तीचेर भर वचून जियोंक तुजे सक्तीन आमकां बर. सम्या काकूळ आमची कर सम्या काकूळ आमची कर सोडता कंडी सोडता बोगस म्हाका जेजू तुजी काकूत मागता हाका मोजी आयच्यान सोडता कंडी सोडता जेजू सोम्या आतां पातकार रडता जिणी बदलो खंडीत निश्चय करता बोगस म्हाका जेजू तुजी काकूत मागता. सो तेच तेसांव जेजू आपले दुखेस्त मायेक पळयता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता. आपले आवयक आनी तिचे बगलेन असलेल्या मोगाच्या शिसाक पळोवन जेजून आपले आवय लागीं म्हळें स्त्रिये पळय हो तुजो पूत. उपरांत शिसाक तो म्हणालो ही तुजी आवय. ते घडयेतावन त्या शिसान तिका आपणाची कण घेतली. दुखेस्त माता मरी पयस आसून जेजूच्या खुर्सा वाटेच्या पैणार सांगात दिता. भडव्या मुखांत्र जेजूची आवय जावंक देवान विचारतना आपले सर्वेस्पराची साकण तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजे थंय जावं म्हणून कबलात दिल्लेली मरी आतां आपल्या पुताक घडोवन आसचे पळोवन विस्मीत जाता. कांय समजना तरी मौनपणी दिल्ली भास कठीण दुखावेळी पाळता. आवय पुताची भेट एकामेकाच्या दुखांत संपूर्ण भागीदार म्हणले प्रगट जाता. कालवार दोंगरार जेजू निमाणे घडये फुडारांत मरयेचे जतनेची खात्री दिता. कश्टां पिडे आनी मरणा वेळी मोगाची आनी पिडेन वळवळची कश्टार आसची मरणा तणीक पावल्ली दूख पावतात आनी जिणयेचो अर्थ जाणा जावंक वद्दाडतात. दुखीन वळवळतल्यान फकत मोगा संगात पावता. दुखा आनी मरणा वेळार देवाची कुशी पळोवन सो स्पिरीत
सक्कळी शांतपणी स्वीकार करून शांतीन बगसून आदेवस मागोवंक उपकारी मन दाखोवंक एकामेका राजी जावंक उपकारता. सगळ्या पाशांवा वेळी उतरावंक आनी पिंतरावंक असाध्य जाल्ले जेजूचे आनी मरयेचे दूख नियाळया. जिणयेन सोसूंक जायनात तसले दूख मेळटाना जेजूचे आनी मरयेचे दुखीचो नियाळ करूंक दैवीक प्रेरण जोडया. आपले दूख विसरून मरयेच्या दुखान वांटेली जाल्ल्या स्वादीक जेजू दूख जिणयेंत दाड घालून मुखली वाट अंधकाराची जाताना तुजे आनी तुजे मायेचेर दिश्ट घालून उजवाड आपणावंक आमचे जिणयेंत उजवाड जावन तूं ये. सोम्या काकोल तामचीकर. सोम्या काकोल तामचीकर. सांडून पाकी जेणी बोजाय तेल्याव तुका माये मोगाळ रडो नाका पत्कामची ओळे नाका राजिता दानामी सांडून पाकी जेणी बोजाय तेल्याव तुका माये मोगाळ रडो नाका पत्कामची पोळे नाका राजिता दानामी सांडून बाकी जिणी बोजय तेल्याव तुका. Estação Sirena Simão Jesu Cristo kumok करता. आम्ही तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता येसू मिया जेजू क्रिस्ता. ते बाय सरतना सिरेन गांवचो सिमाव नावाचो एकलो तांकां वाटेर भेटलो आनी तांणी ताका जेजूचो कुरिस्वोंक बलात्कार केलो. नित्रांनी जेजूक आनी कुरिस्वोंक मुखार वचोंक जायना म्हणून पारकिल्ले शिपाय वाटसुऱ्या सिमाव जेजूचो कुरिस्वोंक बोळ करतात. सदांच हेरांच्या गरजेक पावुल्लो जेजू आतां पेल्याची कुमोक विधेयपणी स्वीकार करता. सिमावची कुमोक स्वाकुशी न्हय. बलात्कारान ताका थंयसर हाडलो तरी जेजूक थोड्या घडयेचो विशय दिवचे बाग ताका फावो जालें. मात्र न्हय सडवणेच्या चारित्रेन ताचें नांव अमर जालें. वैयक्तीक स्वतंत्राचो आमी सर्व मोग करता. ताका अडकळ आयली तेन्ना सोंसणीकाय होगडायता. हर एकलो आपणाक जाय तें करूंक आनी हेरांचेर होंदोन रावच्याक कांटळटा. पूण जिणेचो अनुभव आमकां सांगता पिडा अनवरां आनी मोगांच्या मळणा वेळी आमी हेरांच्या कुमकेक शरणागत जायचें पडटा. आमकां तें एक सडीत वजन म्हूण बगत पूण कोणाकच आपले सक्ती संतोशान जियोंक जायना तें कोडूसत. जिणेन हेरांचेर होंदोन रावची गरज उदेताना हांकाराक मरोन जेजून दाखयल्लें विधेयपण दाखोवंक निर्धार करया. कश्ट आकंतान एकामेका कुमकेक हात दिवचो आनी घेवचो जेजूचो स्पिरीत आपणोवया. विधेयपणान वाटसुऱ्या सिमावची ल्हान कुमोक काळजान स्वीकार केल्ल्या जेजू सोम्या जेजू एकामेकाक कुमोक दिल्यार आनी घेवंक तयार आसल्यार मात्र जिवीत अर्थभरीत आनी संतोश भरीत म्हणलें समजून जियोंक तुज्या स्पिरितान आमकां बर. सोम्या काकोल तामचीकर. सोम्या काकोल तामचीकर. आयक मोचे मागणे Amen.
ऐक मोजे मागणे सोम्या देवा उदार काळी सोडी मागा आयच्या दिसा दिवोळ देवा सोचाकस मोजे संतोष बरी काळजान दिवोळ देवा तुझ्या मोगापासून सलजाक माया मोगान ऐक मोजे मागणे सोम्या देवा उदार काळी सोनी मागा आयच्या दिसा ऐक मोजे मागणे सोम्या देवा उदार काळी सोनी मागा आयच्या दिसा वेरोनिका आपल्या तुवाल्यान जेजूचे मुखामोळ पुसता. आम्ही तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता हे सोम्या जेजू क्रिस्ता. सगळो संसार थोड्यो स्त्रियो थंय पयस उबो रावून ह्यो संगती पळयताल्यो. तांचे मदें मरी मगदलेन आनी धाकट्या जाकोबाची आनी जुजेची आवय मरी आनी सालोमे. जेजू गलेलियांत आसतना तांणी ताचो पटलाव केल्लो आनी ताची सेवा साकरी केल्ली. हांचे शिवाय ताचे सांगाता जेरुजालेमाक आयिल्ल्यो हेर स्त्रियोय सबार आसल्यो. जेजूचो पटलाव केल्ल्या पैकी वेरोनिका एक अप्रूप पटलावदार. जेजूच्या परगट मिसावा वेळी जेजू लागीं तिचो भोव लागशिल्लो संबंद. ती पयशिल्यान कुर्सा वाटेन भाग घेता तरी कंगाल आनी नित्राण जाल्ल्या जेजूक पळोवन कांय इल्ली कुमोक करूंक आवडेता. देखून मेळये दासचे शिक्षेक भियेन आसता एक दयाळ करणी करून आपलो करो मोग दाखोवंक मुखार सरता. जायते फावटी आमच्या मोगाची वा हेर दुकान आसचें देखतना व्हड न्हय तरी ल्हानशी कुमोक दिवंक आमचो स्वार्थ आमकां सोडिना. गरजे एखाद्या वेळी दिवंक अवकाश मेळटना हातान आर मारलेल्या बरी दोळे फुटलेल्या बरी आमी जियेताव न्हय. वेरोनिकाक जीव रिस्केर घाल जेजू कुमोक करचें धैर्य कैंतावन आयलें. करो मोग कुर्सावाटे वेळी ती आमकां केन्नाय देख जाल्या. कश्टा वेळी वेरोनिकाचो करो मोग आपणायिल्ल्या मोगाळ जेजू वेरोनिका बरी तुजो आनी पेल्याचो करो मोग करूंक आमकां तुजे सक्तेन आनी धैर्यान भर. सोमिया काकूत आमची कर. सोम्या काकूत आमची कर. कितें तुम्ही केले म्हाकाच तुम्ही केले हांव केलो तुम्ही काम दिले हांव धाडलो पियेंक दिले भोगा तेराज मोजा सर्गींच्या बापाचे मोजा ल्हाना बावडा कितें तुमी केले म्हाकाच तुमी केले मोजा ल्हाना बावडा कितें तुमी केले म्हाकाच तुमी केले. हांव दुबलो जावन आसता आदार दिलो सगळ्यांक नाकासता पोटलोन धरलो भोगा तेराज मोजा सर्गींच्या बापाचे मोजा ल्हाना बावडा कितें तुमी केले म्हाकाच तुमी केले मोजा ल्हाना बावडा कितें तुमी केले म्हाकाच तुमी केले. सातवे तेसां जेजू दुसरे पावटी पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मिया जेजू क्रिस्ता. तुझ्या बगीन कुस्तावरीन सगळो संसार जेजूचे हें दुसरें पडणें
ताणे बघिल्ले मानसीक आनी भावात्मक दुःख दाखयता. हे फावटी परत आपूण उठतलो म्हणलें दुःख सुकता. एका थराची निराशा, सांगाताच परगट अपमान आनी अवमान. लोकांच्या दृश्टीन जेजूचे मिसांव आनी जिणी संपूर्ण सलवणी. हे सगळें ताचे मानसीक वळवळे सडयतात. तरी देवाचेर आनी आपणातय देवाकासच्या योजनाचेर ताका परिपूर्ण विश्वास आसा. हो विश्वास परत उठोवन शेवटा दिवशीन मेटां काडूंक ताका साध्य जाता. मारेकार पिडा वा अवघड घडटना बरो जातलो म्हूण बरोवश्यान जाता तितल्या फामद वय जशें आमी व्हरता. पूण पूर्ण बरें जावचें वा वांसून व्हरचें अवकाश उणें म्हूण वयज सांगतना आमचो बरोवस धरणीर शेवटाता. जायत्यांक आमकां असलो अणभव जाला तें खंडीत. पूण भलायकी आनी जीव देवा हाती आसचो म्हणल्या भरोश्यान देवाचेर आमचो हारभर सोडून जेजूच्या दुसऱ्या पडणेचो नियाळ आमकां प्रेरण जावं. मानसीक हिंसेन आनी दुखीन खुर्सा पोंदा पडून उठोवन साधन करच्या आमच्या जेजू सोम्या कसलेय सलवणी आनी निराशेंत देवा कितेंच असाध्य न्ही म्हणल्या भरोश्यान जिवंक आमकां शिकय. सोम्या काकूत आमची कर. जिणेच्या सर्दिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी संकतलो हांव गायनांनी. एक सूर हांव रे सोमिया सामुजेत ताचे संगी आसतना उगड म्हाका बगना. एक सूर हांव रे सोमिया सामुजेत ताचे संगी आसतना उगड म्हाका बगना. चिणयेच्या सर्दिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी संकतलो हांव गायनांनी. जिणयेच्या सर्दिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी संकतलो हांव गायनांनी. 8 तेसांव जेजू जेरुजलेमाच्या स्त्रियांक बुजयता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता. तुझ्या बगीन तूं सर्वे सोळेलाय शिकलो संसार. ओड एक लोकां जमो जेजू फाटल्यान वेतालो. तांचे मदल्यो थोड्यो स्त्रियो ताचे खातीर रडतल्यो आनी विलाप करतल्यो. जेजून तांचे कुशीन घुंवोवन तांकां सांगलें, जेरुजलेमाच्या दुवानो म्हजे पासत रडा नाकात, पूण तुमच्या पासत आनी तुमच्या भुरग्यां बाळा पासत रडा. वळवळ्या वेळी सैत जेजू हेरांक बुजयता. आपणाच्या विश्वासी पाटलांवदारांची काळजाची दूख तो बरें समजता. खुर्सार उमकळतना सैत आपणा संगी उमकळच्या एका सोराचो भावार्थ पळयता आनी ताचें इनाम ताका भासयता. पिडा वा अवघड आमकां एकसुरें करता. हे वळी काळजांत आसचें बे कुडीची दूख आमकां देदस्पोर करता. हे वळी संबंद बरो सांबाळूंक कश्ट मारतात. मोग सांगात जतन दितल्या तें सैत दारूण जाता. जायते पावटी भोगचें दूख हेरांची कुमोक सांगात ओळखून उपकारी मोनाची जावंक विसरता. सोंसणीकायेच होगडयता देखून कळीत नासता जायत्यांक आमी दुखयता. आपणाचें जिवीत रिस्केर आसतना दयाळ आनी मोवाळ जावंक जेजू कशें साध्य जालें. बापाचो मोग आनी योजन तो बरेंकन जाणा आसलो. बापा लागीं ताका तुटोंक जायना तसली सळावळ आसली. बापाक असाध्य म्हणलें कितेंच ना म्हूण तो पातयल्लो. सलवणी आनी मरण जिविताचे अंत्य न्हय म्हूण ताका कळीत आसलें. जेजूचे कुडसावाटेचो नियाळ कश्टांचो महत्व समजून हेरांच्या कश्टांक स्पंदन करूंक आमकां आदार जावं म्हूण मागया. तुजें दूख गिळण बुजोवंक आयिल्ल्यांकच बुजोवची दयाळाय आनी मोवाळाय दाखयल्ल्या जेजू सोम्या
जिणयेच्या कष्टांचे मोल समजून सोसणीकायेन ते सोसून एकामेकाच्या कष्टा दुखान भागीदार जावची दयाळाय आणि कणवळाय आमकां फावो कर. सोम्या काकूत आमची कर. सोम्या काकूत आमची कर. दितलो विशे वाव तुमकां मोजे सवे सोम्या गाया नावताचे नाव वाडून उपकारचा स्वभावडी आमी अर्गा गीतां गाऊन कष्टातेल्यानो येया वजन भोगतेल्यानो येया दितलो विशे वाव तुमकां कष्टातेल्यानो येया वजन भोगतेल्यानो येया दितलो विशे वाव तुमकां. नवे तेसांव जेजू तिसरे फावटी पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मिया जेजू क्रिस्ता. कित्याक ते तुज्या बागेन कुर्सार वेन सोडयलाय सगळो संवसार. जेजूचें हें तिसरें पोटणे ताची आत्मीक काळजाची दूख व्यक्त करता. काळजाची दूख मारेकार. काळजाची दुखीन कश्टोंच्या जेजूक आतां उठचें आनी मुखार वचचें असाध्य सय. आपणाची मिसांव जारी करूंक जालें ना म्हणली दूख कुडीचे दुखी प्रास व्हरती. हांगासर देव आपलो मोगाळ बाप म्हणल्या जेजूच्या बाबार्थाची परिक्षा जाता. एका तराचे आत्मीक सुखीदाडीन जेजू भरलो. कुडीचे आनी मानसीक पिडेतावन भायर येवंक आज आमकां दाराळ ओंपतां आसात. देखून मरणा तरी तणेर आसल्यारी फाटीं येवयेत म्हणलो बरवसो आमकां आसा. पूण आत्मीक कश्टाक येदोळ आमकां कसलेंच वखद ना. मरण दारार बडयतना दूख आनी कश्ट सडतना जिविताचो अर्थ जाणा जावन शरणागत जावचेंच आत्मीक ओड झोजो. हे दुखी आनी पिडेतावन भायर येवंक अशें एकच वखद देवा सक्ते थंय कडपा सारको बाबार्थ. आमचे जिणयेच्या असल्या संदिग्ध समयार आपल्या पाशावांचो अर्थ समजोवंक आत्म्याचे दुखीन कश्टल्ल्या जेजू संगी रावोंक आमच्यान साध्य जायत की. कश्ट आनी दुखा वेळी निराशी जावन सलवणेक देवसराच्या पासाक आमकांच समर्पणच्या तेंते सवा विरोध बोवार्थान झुजोवंक जेजू तावन शिकया. बापा थंय अखंड बोवार्थान देवसराक पाडाव करून बापाक विधेय जाल्ल्या जेजू तुजेर दिश्ट लावन अखेर पर्यंत देवसराच्या तेंते सवा विरोध झुजोवन तुका विस्वासी रावचो बाबार्थ आमचे थंय घट कर. सोम्या काकुळत आमची कर. सोम्या काकूत आमची कर. वायट बापा थंय वन पावची तूं सोम्या बरवसो तूं सोम्या भद्रास्रो रक्षक दैदिंचो जेजूजान दैदिंचो तूं सोम्या बरवसो तूं सोम्या भद्रास्रो रक्षक तूं दैदिंचो जेजूजान दैदिंचो. बेना कसले संकर जाल्यारी वारे वादळ भोंवती उठल्यारी पांकाय उजवाड दयेन मोजेर तुजो तुजेर सोम्या बरवसो तूं सोम्या बरवसो तूं सोम्या भद्रास्रो रक्षक तूं धैर्य दिवचो जेजूजान जय दिवचो. धवे
आयज तेसाव जेजूचे आंग वस्तूर काडून ताका विणगो करतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमे जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या बेगीन कुसर इसळयला सगळो संवसार. उपरांत एक रक्तांबर वस्तू ताका नेसयले आनी कांट्याचो एक मुकुट विणून ताचेर घालो. उपरांत ते नामांकन म्हणूंक लागले. नामान तुका जुदेवांच्या राया आनी नळान ताच्या मस्तकार मारताले. ताचेर दिंबी उडयताले आनी दिंबियो मोडून ताका नमस्कार करताले. शेकी ताची केळकुळां करून जाल्या उपरांत तांणी ते रक्ताळ वस्तूर काडले आनी ताचेंच वस्तूर ताका नेसयले आनी ते ताका कुर्सार मारूंक व्हरून गेले. हर एक घडी पेल्याचे सुटके आनी बऱ्यापणा खातीर निरंतर वावुरलेल्या जेजूक लोकान केल्लो सन्मान, कांट्याचो मुकुट, तिंपी, केळकुळां आनी परगट जाग्यार वस्तूर काण विणगो केलो. होगडायिल्लो मान मनशाक दिवंक आयिल्ल्या जेजूकूच परगट अवमान. संपूर्ण नित्राणी आनी आपणा बक्षेन झुजचे कोणी नातले देखून तो प्रतिरोध दाखोवंक शकलो ना. पिडा आनी कश्टान वरांत असहायक जाताना स्वगौरव उगडायिल्लो अनुभव जाता. आमकांच हेरांच्या हाताक दिवचें भोव कश्टांचें जाता आनी एकल्या मुखार विणगो जावंक कोणूच आशेना. ते व्हड नालिसायेचें आमकां जावंक पावता. पूण आमची व्हडवीक आमी देवाचीं भुरगीं जावन जियोवच्यांत आसचें. देखून पातकान जियोवच्यांत नालिसाई बगीचे शिवाय पिडेक आनी अनवराक लागून असहायक जाताना न्हय म्हणलें जिजुतावन शिकया. जेजूक जाल्ल्या अवमानांत असलो अवमान आमकां भोगूंक मेळ्ळेलासो उगडास काडया. तो कोडू अनुभव जेजूक भेटवया. असल्या अवमानाक वळख जातल्या पक्षेन रावोंक सक्तीन बोर म्हूण मागया. रस्ने मुखार अवमानाक वळख जाल्ल्या आमच्या सोडवणदारात जेजू सदांच आमी देवाचीं भुरगीं म्हणली व्हडवीक सांबाळ आनी हेरांक अपमान करिनासतना जियोंक आमकां सर्गी सक्तीन बोर सोमया. सोमया काकुळत आमची कर. सोम्या काकूत आमची कर. म्हज्या देवा कित्याक तुवें सांडलाय म्हाका. निष्ठूर जम्यान वेडो घालो सुणी भोंवती रावल्या. हात पाय म्हजे पापसून घाल्या हाडां सयत मेजेता. म्हज्या देवा म्हज्या देवा कित्याक तुवें सांडलाय म्हाका. म्हज्या देवा म्हज्या देवा कित्याक तुवें सांडलाय म्हाका. 11 तेसांव जेजू कुर्सार खेळयतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. तुज्या बेगीन कुसर इसळयला सगळो संवसार. मनशा कुळाच्या पथकाचो परिणाम जावन 3 किड्यांनी कुर्साचे केळवणेक वळख जाल्ल्या देवाच्या पुता ही घडी नियाळतना आमचे थंय तुजो मोग कितले तें आमकां समजता. तुज्या मोगांतय आमकां सदुभाव ना जाता. तुजो मोग नियाळ तुका आमी शरणागत जाता. ह्या तुज्या कुर्सार आमचे थंय तुजो मीत मेर नातलेलो मोग पळोवंक आनी साकोंक फावो कर. किड्यांनी जेजू कुर्सार खेळयतना बगुल्ले ते दुखी द्वारे जेजूक आपणा थंयच नियंत्रण सुकता. दुखीन म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलां म्हणली उतरां ताच्या तोंडान भायर येतात. किड्यांची दूख एक कुशीन तर मिसांव शेवटाक पावोवच्यान सुलवलो आनी कश्टांच्या वेळार आपणाक बापान बचाव करूंक ना. बापान आपणाक सांडलां म्हणलें दूख जेजूच्यान सोसूंक जालें ना. आमकां जायत्यांक असलो अनुभव जाला ते आसतलो. कट्टे नांवाच्या सुवाते पावतच थंय जेजूक तांणी कुर्सार मारलो आनी त्या दोग अपराध्याकी एकल्याक ताच्या उजव्याक आनी एकल्याक दाव्याक कुर्सायलो आनी जेजू म्हणालो बापा तांकां बक्षी कित्याक ते कितें करता ते नेणान. उपरांत सुरती घाल ताची आंग वस्तुरां तांणी आपणा मदें वांटेकन घेतली. व्हड दोखीन तो वळवळलो तरी काकुळट आनी बक्षणेंच ताचे तावन वळटा. आपणाच्या कश्टांक दुखीक मरणाक कारण जाल्ल्या बक्षी म्हण आपल्या बापा लागीं मागता. मारेकार पिडेन कठीण दुखीन आनी सलवणेन सर्वांनी आमकां सांडलां म्हणलें बघतना देवा थंय आसचो विश्वास अस्कत जाता. दयाळ मोगाळ देव कित्याक अशें जावंक सोडटा म्हणलें सवाल दसता.
जाप फकत जेजूच्या कुर्साच्या मरणान सुदूंक जाय. जेजूची बबाट बापा थंय ताका आसलो अखंड बवर्त दाखयता शिवाय निराशेचो उद्गार न्हय. कश्टां दुखी वेळी आमचेर नियंत्रण चुकताना आमचो उद्गार आनी मनोभाव कसलो. कठीण दुखीन वळवळताना सयत आपल्या दुखाक वळवळ्यांक आनी मरणाक कारण जाल्ल्यांक दयाळ्यान बक्षिल्ल्या जेजू आमकां हे तुज्या बक्षाण्याच्या स्पिरितान भर. सम्या काकूत आमची कर. Cursa saune tu borauta Shanti makamecha Usona sadgailehat Aran makadercha Krista cursa amarukat putlun Denai zumya Serman hoglap pavotuka Asan zelai dewa Asan zelai dewa 12 तेसाव जेजू कुर्सार प्राण करता. आम्ही तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता ये सोमियान जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या बागेन कुर्सार वेन सोडयलाय सगळो संवसार. तेदवा जेजून व्हडल्यान बोप मारून म्हणलें बापा म्हजो आत्मो तुज्या हातांत ओपून दिता आनी इतलें म्हणून ताणें प्राण केलो. पोरण्या सोल्यान मरण दुस्मान ससनाचो नास काळोख निराशा आनी संपूर्ण वेगळासार म्हूण पिंतरायला. पूण जेजू आपल्या मरणाचे घडये आपल्या बापा थंय अखंड विश्वासान आसा. तो कुशेन आपलो जीव मनशा कुळाचे बचावे खातीर समर्पिता. ताका मरण बिलकुल दुस्मान आनी सलवणी न्हय. मोगाच्यांक आनी जिवाची जतन घेतल्यांक मरण ही एक प्राकृतीक घडीत तशेंच दैवीक मिस्तेर. मरण आमच्या संवसारी जिविताची अखेर मात्र. थोड्यांक हें शांतीन वेचें तर थोड्यांक भिरांतेचें. पूण आमकां बावडट्यांक मरण संवसारी जिवीत संपोवन नव्या जिविताक वेचें हातेर म्हणलें जेजूचें मरण आमकां उगडास करता. देखून जेजूचें हें मरणाचें घडीत नियाळ आमचो आनी आमच्या मोगाच्यांचो वेगळासार बावडतान स्विकार करूंक आनी असल्या घडिता वेळी शांतीन आनी सोंसणिकायेन आसूंक जेजू तावन शिकया. पातकी मनशा कुळा पासत कुशेन तुजो जीव समर्पिल्ल्या दयाळ जेजू मरण तुजे संगी ससनाक एकवटोवंक आसची वाट म्हणलें समजोवंक आनी मरण फूड करूंक मेळटना तुजे बरी शांतीन आसूंक तुज्या स्पिरितान आमकां भर. सोम्या काकुळत आमची कर. सोम्या काकूत आमची कर. गांव सोडची तुझी देणी सर्वय काकुळतेची आंजू वेडो म्हाका तुझे सरसीन देवा तुझे सरसीन देवा तुझे सरसीन. जेजूची कूड देवून मोरयेच्या उस्क्यार दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या बागेन कुर्सार वेन सोडयलाय सगळो संवसार. जेजून तो शिरको सागतस मुळे संपदले आनी तकली बागावन आपलो आत्मो ओपून दिलो. संवसारी दृश्टेन ही एक सलवणी. आपोस्तल जेजू सलवोंक जेजू बापान सलवोंक बाप मनशा कुळाचे सडवणे येवजन सलवोंक कारण तशें दिसता. हे आडोंक दुसरी वाट नासली म्हणलें बगता. पूण नालिसायेचो आनी सलवणेचो गुर्त कुरीस आमच्या साल्वासावाचे मोगाचे आनी जिवाचे बळादी खातीर जावन जेजून परिवर्तन केलां म्हूण आमचो भावार्थ आमकां शिकयता. सगळी सळवणी आनी नालिसाय सोंसणिकायेन स्विकार केली आनी आमची सडवण शेवटाक पावयली. मोगाच्यांचें अकालीक मरण
आमकां थोडे फावटी मिस्तेर जाता. भावार्थान कितले मागल्यारी कांय असर हें घडना. सगळें व्यर्थांनी नास म्हूण बगता. पूण जायत्या संदर्भांनी मरण बगोन आसचें सगळ्या दुखाक एक विराम आनी वेगळाचार. देवा लागीं शांतीन जियोंक वाट म्हणलें समाधान म्हणून सवकास आमकां समजता. जेजूची ही स्थिती आमकां कितें सांगता? आमच्या मोगाच्यांचें मरण जेजू बरी जालें तेन्ना तें मरण अर्थाबरीत म्हूण भावार्थान सांगूंक जायत गी. सलवणेंत आनी नालिसायेंत मनशा कुळाची सडवण शेवटाक पावयल्या जेजू सडवणदारा भावार्थान जियेल्लें जिवीत आनी मेल्लें मरण तुज्या दृश्टेन फळां बरीत म्हणलें समजून कसल्याय कश्टां मरणां आनी सलवणेंत भावार्थान दृढ आसूंक तुजी सकत आमकां दया कर. सोम्या काकुळदामचीकर. सोम्या काकुळदामचीकर. तोंडार मोजा दिसपाक तर पयली चिंतना मोजी जेजूची आनी तुजी हांव न्हिदून दमतास दोळे कांय पळवी येतगी पळय न्हिदें ती हुस्को मोजो कसो करूं मोग तुजो हांव न्हिदून दमतास दोळे कांय तर विघ्न येतगी पळय न्हिदें ती हुस्को मोजो कसो करूं मोग तुजो. 14 सावन जेजूक निकेपितात. आम्ही तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता येसू मिया जेजू क्रिस्ता. तुझ्या बगेन कुर्सार सोडलाय सगळो संसार. सांज जाल्या उपरांत अरिमथेयसो एक ग्रेस्त मनीस जुजे नावाचो मुखार आयलो. तोय जेजूचो एक शिस. तो पिलातासरशी गेलो आणि ताणें जेजूची कूड मागली. कूड ताका सोंड दिवचे म्हूण पिलातान हुकूम दिली. जुजेन ती देंवोवन नितळसणाच्या लुगटान गुटलायली आणि ताणें आपणाकच म्हूण कटपान पोकन केल्ल्या नव्या फोंडान ती दवरली आणि समाधीच्या तोंडाक व्हडली शिळा लोळोवन तो घरा गेलो. पूण मोरी मगदलीन आणि ती दुसरी मोरी थंय फोंडा समकर बसून आसली. जेजू आतां मेला, तो निर्जीव जाला आणि सर्व दुखांतावन सुटोवन विशेव घेता. पूण ताच्या मोगाच्यांचे रुदान आराम जाला. जाल्ल्या दुखां आनी नश्टातावन भायर येवंक आनी जेजू थंय तांचो मोग व्यक्त करूंक निकेपाच्यो रिती रिवाजी नाजूकपणी सोलोवन व्हरतात. आमच्या मोगाच्यांच्या वेगळाचाराच्या दुखांतावन भायर येवंक मोरणा रीत आनी निकेप आमकांय व्हड आदार. देखून ह्या सिंतिमेंताळ गडिताक वर्तें गुमान आमी दितांव आनी सगळी रीत नाजूकायेन मोगान आनी व्हडा भक्तीन सोलोवन व्हरतांव. आनी तशें करचें जाल्ल्या दुखांतले भायर येवंक भोव गरजेचें. कित्याक निकेप आमकां वेगळाचार जाल्ल्या व्यक्तीक देवा समोर धाडची पवित्र रीत. मरण पावल्लो तो फोंडांत उरना, तो जेजू संगी जिवान जाता म्हणलो भावार्थ निकेपाची रीत परगडटा. जेजूच्या आपोस्तलांच्या जाग्यार आमकांच दवन जेजूचे निकेप कितें तें अनुभव करूंक पेसाडया. व्यक्तीक निकेपांच्यात भागीदार जाल्ल्यांक आमचे थंय कितें प्रभाव पडला? सगळ्या कश्टा दुखाक विराम दिवन फोंडान शांत विशेव घेवच्या जेजू मरण आनी निकेपोचे घडये सगळे भावार्थान पळयोवंक विश्वासान सगळें फूट करूंक आमकां पुनः जिवनपणाच्या भरवशान भर. सोम्या काकुळतामचीकर. हो आमचो जियेतेल्या आमी ससनाक थंय जियेतेल्या आमी ससनाक थंय
क्रिस्त आमचे पासून कालतो जालो कुर्साच्या मरणापर्यंत पूण आयतारा फांते फरार आपणे तयार केल्ल्यो परमळीक वस्तू घेवन त्यो स्त्रियो समाधे सरशी आयल्यो. तवळ समाधेतावन फातर पाटी लोळयलेलो तांणी देखलो. समाधे भितर सरतना सोम्या जेजूची कूड तांकां मेळ्ळी ना. कितें घडलें गाय म्हूण त्यो शर्मेव नासतना जळजळीत मस्तैकी न्हेसलेले 2 जण तांचे सरशीन येवन उबे जाले. स्त्रियो बियान तरतरल्यो. तांची दिश्ट धरणीक आरोंक लागली. तवळ ते तांचे लागीं म्हणाले, जिवंत असलेल्याक मेल्ल्या मदें तुमी सोदतात कित्याक? तो हांगा ना, ताका जिवंत उठयला. प्रार्थुया. मरणातावन जैते वन जाल्ल्या जेजू, चरित्रा तूं मेला म्हूण सांगता, तर आमचो भावार्थ तूं मरणांतलो जिवंत जालाय म्हूण सत मानता. तुज्या जिवंतपणान आमच्या कश्टा मरणाक नवो अर्थ दिला. देखून जिणयेच्या कश्टांक आनी मरणाक भिये नासतना सगळें भावार्थान आनी धैर्यान फूड करून जिणयेचो शेवट जोडूंक आमकां फावो कर. कश्ट आनी मरण सासन सुखाक आनी जिविताक आसची एकच वाट म्हणलें समजून तें सगळें तिरसाणेन सोसून तुज्या जिवंतपणांत एक जावचें भाग आमकां सर्वांक फावो कर. आमेन. पापाच्या इराद्या पासत मागया. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं. नमान मोरये कुटुंबी मैम बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या. प्रार्थुया. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुज्या रक्तान खुर्साचें रुखार तुवें पवित्र केलें आनी मनशा कुळाक सडवण दिली. खुर्सार तुवें वरायल्ल्या रक्ता वरवीं तूं नव्या आनी सासणीक कराराचो श्रेश्ठ यासाक चलय. खुर्सार तुज्या कडवळांतल्यान वळिल्ल्या रक्ता आनी उदकान तुवें आमचेर बोगसाने आनी काकुळचेच्यो झरी वारयल्ले परी तुज्या खुर्साच्या गुटा वरवीं आमच्या पातकाचें बोगसाने दी आनी आमकां सडवणेचो फळ लभय. तुज्या मानकुल्या कल्पना खातीर सर्गेचो बाप तुजें मागणें आयकता. देखून तुज्या भगेंत खुर्सा समोर खालतेपणी मागता. तुज्या पवित्र खुर्साच्या बळान आमच्या कुटुंबांतल्या संद्यांक, प्रायवंतांक, मलगड्यांक, युवासनांक आनी भुरग्यांक बरी भलायकी दी आनी पिडेंतली राख. हे वेळी आमच्यो गरजो तुजे मुखार दवरता आनी तुजी विशेष पेसावां आनी दैवीक आदार आमचेर मागता. एक घडी बरो आमची सर पेसावां ह्या खुर्सा समकर आमी दवरया आनी जेजूची ससाय आमच्या कसांचेर मागया. तुझे पुन्हा जीवनपणाचे कृपेन आमचो भावात सडय, बरोवसो घटकर आनी मोग वाडय. अशें आमच्या जिविताचो कुरीस दिसपडतें वोवून तुजो पाटलाव करूंक आनी एक दीस तुज्या सर्गींच्या राजान सासणाची आमकां फावो करून मागता. त्याच तुज्या पवित्र कुर्साच्या नवान सर्वेस्व तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोमे जेजू क्रिस्त तुमचे सवे आसूं तुमकां राखूं, तुमचे भितर आसूं आनी तुमकां सांबाळूं, तुमचे मुखल्यान आसून तुमकां वाड दाखोवं, तुमच्या फाटल्यान आसूं आनी तुमची सतन करूं, तुमचे वयर आसूं आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. करता जैता गुरता क्रिस्ती भावार्थ्यांच्या आसऱ्या जेजू मरणांतो जालोय व्हरता सासान जिणयेक तूं बरवसो भावा सडय तुजे सावळेंत वागय सासणीक बरवसन सर्गी वाड दाखय बरवसो सडय तुज्या मोगान चडय
क्रिस्ता सेवेन जियोंक आमकां शिकय क्रिस्ता कुर्सा अमरुका ससनीक जिविता पण चलता कश्टाचक दोणेन तुका वेग मारून जिवीत धैर्यान सारता बावा चढय तुजे सवळेंत वागय ससनीक बरवो संसर्गी वाट दाखय बरवोसो चढय तुज्या मोगान जडय क्रिस्ता सेवेन जियोंक आमकां शिकय मोगाळ पोता सोवे हांव कर मोरी आशीर्वाद दिव आमकां नमन कुर्सा बगेन कुर्साचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमच्या अनुस्मरणांतले बापाचे पिताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमीन. मोगचनो जेजूचे कश्ट नियाळणं आमी कुर्साची वाट केली आनी कुर्साचे वाटेची मांडावळ करूंक आदार दिला सो मेस ताचो उपकार वाडोवंक हांव खुशी व्हरतां. त्या कुर्सावरतीचे मांडावळेचे मार्गदर्शन दिवन आमकां आदार दिवन आमच्या संगी कुर्सा वाट करून बगेन कुर्साची आशिर्वादां आमच्या सोमेस तांचेर मागिल्ल्या आमचो फिरगस वेगार मानादी बाप रोहन लोबोगो आम्हा सोमेस तांचे नवे हांव देव बरें करूं म्हणटा. आज आम्हा सोमेस तांक पिवच्या उदकाची तशेंच उपरांत थंयसर सकयल एवजीन डिकुनाच्या घरा खाणपिवानाची वेवस्था उदारपणी आमकां करून दिल्या. मनेस्त लेस्ले फ्लॉसे पिंटो कक्के बेटवाडो तांकां ताच्या सगळ्या कुटुंबाक आमी देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या कुर्सा वाटेचे डिवाइन वर्ल्ड चॅनलाचेर प्रसार केल्ल्या मालक स्टीफन मेंडीस आनी ताच्या सिब्बंदी वर्गाक आमी देव बरें करूं म्हणटा. कुर्सा वाटेची वाट निताळ करूंक मुखेलपण घेतिल्ल्या सर्व वाड्याच्या गुरकारांक आनी संगात दिल्ल्या सर्व वाड्याकारांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. कुर्सा वाटेच्या सर मांडावळीक आदार दिल्ल्या फिरगस उपाध्यक्ष मनेस फ्रांसीस मेंडोन्सा कार्यदर्शी मनेस ऑल्विन पिंटो हांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. कुर्सा वाटेची स्तेसांवां बरी करून वाचून आदार दिल्ल्या सर्व सांद्यांक कुर्सा वाटेच्या मांडावळीक आदार दिल्ल्या आनी आमचे संगी कुर्सा वाटेन भाग घेतिल्ल्या धर्म भयण्यांक गितां गावंक आदार दिल्या गायन पंगडाच्या संद्यांक ह्या संदर्भी आमी देव बरें करूं म्हणटा. आमकां संगत दिल्ल्या आलतार भुरग्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा आसतना ह्या कुर्सा वाटेंत भाग घेतिल्ल्या सर्व तुमकां फिरगसकारांक आनी संगतास बायलां फिरगसकारांक ह्या संदर्भार देव बरें करूं म्हणटा आनी बागेन कुर्साची आशिर्वादां सुमेश तांचेर सदां आसूं दी म्हणून मागता. परत एक फावटी तुमकां सुमेश तांक ह्या संदर्भात देव बरें करूं म्हणटा. संगतास हांगासर सावंडाची वेवस्था करून दिल्या AP रेंजर्स मनेस ऑल्विन पिंटो आनी ताच्या संगत्याक ह्या संदर्भार देव बरें करूं म्हणटा. सर्वांक देव बरें करूं.